तुम्ही पेडणेकार पेडणेचे इशू व्यवस्थित हाताळनात। पणजेचो सरकारी अधिकारी पेडण्या कितलेशे लक्ष दितलो? WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारान मिडियावाल्यांक शेरमाव दिवपाचो यत्न केलो। ताजेर कामांचे अधिकार तुमकां आसतात, पत्रकारांक न्हू अशें सांगतकच शिरोडकारान धापिल्ली मूठ उक्ती करत सांगले, अधिकारी आसात 5, गांव आसात 190, कशें जावपाचें? निमतान मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारा सयत WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार आयिल्लो। गांवांतल्या लोकां मेरेन शेता विशयक स्किमी पावनात, अधिकारी सांगनात, फुडारी सांगनात। ते विशीं मंत्र्याक सांगतकच मंत्र्यान ती जबाबदारी पत्रकारांचेर धुकल्ली। ताजे आदी पळयात आमचो खबराकार संदीप कामोलकारान दाखोवन दिल्ली जबाबदारी। हांगासर ह्यो लायटी घातल्या। म्हाका दिसता जेन्ना हो खाजन गुंडो जेन्ना ओपन केल्लो इनॉग्रेशन केल्लेलें लोकां खातीर तेन्ना ह्यो लायटी घातलेल्यो। तेच्या उपरांत म्हाका दिसता आयज मेरेन ना डिपार्टमेंटान पळोवंक, ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पळोवंक, ना खंयच्याच डिपार्टमेंटान पळोवंक। आनी तेका लागून ह्यो केसीस ज्यो ओपन आसा सगळ्या हेचेर, ज्यो सारके डेंजर पोजिशनान आसा। थोड्यांक करंट आसा, थोड्यांक करंट ना। आतां खंय करंट आसा तो कळचो ना, हात लायल्या उपरांतच कळतलो अशें दिसता। आनी जर व्हडली ट्रॅजेडी जावच्या पेक्षा हेचेर सरकारानय विचार करचो। कन्सर्न डिपार्टमेंटां आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, जो कोण प्रोजेक्ट बांदता तेची जबाबदारी आसता की हें सारकें करपाचें। MCB सगळी भायर सारकी येयल्लेली आसा, तेच्यो वायर्स गेल्लेल्यो आसा। यदा कदाचित ती टच जर जाली ह्या खांब्यांक जाल्यार शॉक येवं शकता। तर येदी व्हडली ट्रॅजेडी जावच्या पयलीं सरकारान हेचेर विचार करचो, कन्सर्न डिपार्टमेंटान तकली घालची आणि हे बेगींतल्या बेगीन केसीस आहा ते बंद करचे, जेणे करून कोण ताका हात लावचो ना, कोणाक शॉक लागचो ना। तर हो खाजन गुंडो बांद काय खाजन गुंडो बार हे पळोवपाची सारकी गरज आसा। आतां हांगासर आतां मिनिस्टर WRD मिनिस्टर हांगा येवपाचे आसा आनी हांगा हे म्हाका दिसता परत आनी इन्वेस्ट थोडे तरी करपाचे आसा। हे कितें इन्वेस्ट करता हे कांय कळना। तेच्या पेक्षा पंचायतीक जर हो बांद जर दिल्लो आणि जर पंचायतीन जर हांगा जर 4 गाडे जर घातलेले जाल्यार गांवचे लोक भुरगे कोणूय हांगासर बिझनस करतले आसले। जेन्ना हो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करता तेन्ना कितें तरी फाटली कल्पना तरी जाय, भितरल्यान बाबा 4-5 जाण कोण तरी बाबा सर्वायव जावं शकता। प्रत्येक जाण सर्वीस मागता, सर्विसेची कांय गरज ना। जर सरकारान जर सारको विचार करीत जाल्यार हांगासर खरी गरज ना सर्विसेची। हांगासर जवळ जवळ 8 ते 10 जाण आपलो उदरनिर्वाह करू शकता अशें दिसता। ही खाजन गुंडोची लायटी घातलेली आसा, तेची आतां हे इलेक्ट्रीक ही आसा, भायली कवर तेका ना आणि MC तेची सारकी ओपन दिसता। हांगा सगळे टोटल ओपन आसा हांगा आणि इतली लागीं आसा की इतलीच हायट आसा सगळी। इतले डेंजर आसा की जर हेका जर हात लागत जाल्यार हांगाच कितें तरी जावं शकता। तर डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता सांगून सुद्दां आयकोंक ना ते। आत्तां एकटो सांगतालो की आमी डिपार्टमेंटाक कळयलां पण अजून हेचेर कांयच हे जालें ना। अशेंच जर उरत जाल्यार व्हडलो अनर्थ जावं शकता। पेडण्या तुमचें हें आसा, कोस्टल एरिया आसा, पणजेची मनशां जबाबदार धरूंक मेळना। हांगसर पेडणेच्या लोकांनी कोण तरी हात पांय हलोवपाक जाय, बाबा चल पुढाकार घेवया, तरणाट्यांचो पुढाकार घेवपाक जाय, तो घेवन करपाक पळोवपाक जाय। पण कोण तेंच्याकडे मेसेज पावना कधी तेंच्याकडे मेसेज पावना, तुमच्याकडे उलयता न्ही, सरकार कमी पडटा ना म्हणून तर तुमच्याकडे उलयतात। तुम्ही बरोबर इश्यू मुखार व्हरनात, जे विषय जाय त्या लोकांकडे व्हरनात। जे अधिकारी ते अधिकाऱ्यान करपाचें आसता न्हू। अधिकाऱ्यांनी तुमकां आसता, अधिकारी पावर तुमकां आसता। मीडियान सुद्दां खंयचे प्रोजेक्शन करचें हें थोडें लक्षात घेवपाक जाय। खंयचे विशय प्रोजेक्शन करचें हें थोडेशें लक्षात। ऑफकोर्स अधिकारी आसात पूण अधिकारी 5 आनी गांव आसा आमचे 190। हांव थोडेशें कशें आसता लक्षात घेयात, समाज कसो निर्मीत करपाचें म्हणटा पळय तातूंत भितर अधिकारी आयले, शिक्षक आयले आनी मिडियाय बी आयलो। मिडिया ऑल्सो प्लेज अ रोल। बरोबर सर, पण आमच्या लोकांची एक मानसिकता जाल्ली आसा, आमकां सगळ्यांक सरकारी नोकरी जाय। घरा कडेन 20,000 सुद्दां जमीन आसली जर आमकां सगळ्यांक सरकारी नोकरी जाय। पण सर ते पण आमी एक वस्तुस्थिती आमी मान्य करून घेनात, जाणीव करून घेनात की सरकार नोकरी 3,000 ते 4,000 वर्साक दिवंक शकता। आनी त्यामुळे हो आमचो मूळ व्यवसाय जो आसा पळय न्ही, शेतीचो हो मूळ व्यवसाय लक्षात घेयात। मायनींग फाटल्या 50-60 वर्सां आयलें, सरकाराच्यो नोकरी आसात त्यो फाटल्या 50-60 वर्सां आयल्यात।
पूण मूळ वेवसाय गोंयचो आसा पळय तो शेती आसा आनी शेतींतल्यान आज सुद्दां आपलें कुटूंब सांबाळपी जवळ जवळ म्हणजे स्पान 10,000 ते 15,000 कुटुंब आसात ज्याणे आपल्या भुरग्यांक शेतीच्या माध्यमांतल्यानच आज PhD केल्ले आसा, डॉक्टर्स केल्ले आसा, इंजिनियर्स केल्ले आसात. शेतकारांक सबसिडी मेळटा हे WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले आणि प्रत्यक्षात ही सबसिडी शेतकारां मेरेन पावना, कागदारच उरता हेवूय मान्य केले. ऐकात सुभाष शिरोडकाराक. एग्रिकल्चर जे आसा पळय न्ही, विशेष करून खाजून शेती आनी वांयगण शेती ही दोनूय शेती लायली जर जायत जाल्यार सरकार जवळ जवळ 4 ते 5 तरेची सबसिडी दिता. सुरवातीक मशीन जें घालता पळय आमी प्लावनींग करपा खातीर त्या मशिना खातीर सबसिडी आसता. नंतर मागीर जेन्ना आमी प्लांटेशन करतात, आतां प्लांटेशन करपाचें आसता पळय न्ही तें मशीन आयिल्लें आसा, हातीन रोवपाची गरज ना, तर तें सुद्दां मॅन्युअली चलोवपाक जाता मशीन. तर जेन्ना ह्या मशिनान प्लांटिंग करतात तेन्ना ताकाय परत सबसिडी मेळटा. की प्रत्येक तालुक्यांत शेतीच्या माध्यमांतल्यान कितली सबसिडी आयली हाजोय आमी हिशोब घेवपाक जाय. 2 कोटी आयले काय 3 कोटी आयले काय 4 कोटी आयले, बरेच वेळा सबसिडी ही पेपराचेर उरता, शेतकारांनी पावना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी.